जे एक्टिविस्ट आसा ते गोंया खातीर काम करतात, जे NGO आसा ते गोंय मोगी आसात, इंटलेक्चुअल आसात, सोशल वर्कर आसात, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तांकां सगळ्यांक आपयलां. वी इनफॅक्ट थॉट इट वुड बी जस्ट अ स्मॉल thing, you know, of 20 people, but going to see more than 100 of activists and like-minded people who now go out to here. We have given them a small break. After the tea break, sir will be having, Elvis Gomes will be having discussion in detail and debate. So the floor will be open for all who Goa activists or political activists. And I want to thank you, Munta, Bob Anthony De Silva, for initiative ते त्यांनी घेतलेलो आसा. आणि दुसरे म्हणटा ते लायक मायंडेड जायते एक्टिविस्ट आसा, सगळ्याचे नांव काडून देना, पूण आमचे बरोबर आसा बाब स्वप्नेश वेर्लेकर हांगासर, म्हजो बरो इश्ट, तसोच बाब म्हजो जॉन नाझारेथ दुसरो इश्ट. सो देव बरें करूं. हो आज कार्यक्रम घडोवन हाडपाक एकूच कारण, आनी ते म्हणल्यार हालींच एक पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ऑर्डर जाल्ली, जे बूथ लेवल ऑफिसर आहा ते 28 लोकांक रिप्लेस केल्ले. आता तेव्हा इतिहास जालो, कित्याक ती ऑर्डर अबेन्सान पडली आनी ताजे खातीर आमी जे झूज मांडले आनी इलेक्शन कमिशनान सुद्दां आमी वयर घेतले, दिल्लीक सुद्दां आमी हे पावयले आनी हे सस्पिशियस लागले. पूण जावं, आतां तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आहा कलेक्टर नॉर्थ गोवा, ताणें अबेन्सान दवरला आनी ताणें एश्युरन्स दिला म्हाका की हे आमी असले करून दिवचे ना. हांवें ताका सांगलें तुमची पॉलिसी कितें सांगात. हांगा गोंयांत आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी, जाल्यार तुमी एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें कित्याक करता. आनी तेय जाल्यार आख्खे मास ट्रान्सफर, आनी तेय जाल्यार ही आतां सबस्टिट्यूट करपाची नांवां कोण दिता, कोण थारायता ही नांवां. सो हे सस्पिशन वाडल्या उपरांत मागीर ताणें ती आतां ऑर्डर पेंडींग उरली. तें बरें आहा. आतां गोंयच्या लोकांक जाणा जावपाक जाय आसलें की कितें एक्चुअली घडटा. हालींच एक आर्टिकल बरोवन नॅशनल न्यूजपेपरांचेर मिस्टर राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी जे आसा ताणें महाराष्ट्रा बद्दल एक सारको उल्लेख केल्लो आहा आनी ताजे जे प्रश्न आसा ताचो आन्सर अजून मेळ्ळो ना, अजून पर्यंत तरी मेळोंक ना इलेक्शन कमिशना कडल्यान. आनी तातूंतलो एक मेन मुद्दो म्हणल्यार वोटर लिस्ट जे आसा ते इन्फ्लेट करप, म्हणजे वाडोवप. आतां गोंयचे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी पळयलां गेल्ले खेपे बरेच 6 काय 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी डिफरन्स जाल्लो, 600-700 पुणेय बी 100 सुद्दां. सो अशें जर वोटर घालपाक लागले आनी चड करून जे आमचे सिटीजन सुद्दां ना, जे नेपाळ राष्ट्राचे सुद्दां आमचे कडेन आतां हांवें दाखयलां कांय उदाहरणां जी सस्पिशियस आसात. हाव दे कॅन बी वोटर्स ऑफ इंडियन वोटर्स, म्हणजे ताणें सिटीजनशीप घेतल्या की काय. ते CAA आनी कितें NRC बी म्हणटात ते आनी सगळे कुशीनूच पडले. ते डायरेक्ट जर हांगा डायरेक्ट वोटर जावंक शकता जाल्यार कितें तरी चुकता. आनी ह्या भाशेन जर वोटर लिस्ट वाडोवन जर इलेक्शन जिखपाचें आहा जाल्यार इलेक्शन आनी करून फायदो ना. ही गेम वन सायडेड जाता. आखो रेफरी तांचो आनी ती टिमूय तेंची आनी लोकांनी मागीर झुजपाचें. म्हणून हे आज एक कॉल दिला आमी कांय लोकांक आपोवन. जशें प्रतिमान सांगलां, म्हाका पयलीं सांगलें 15 लोक आसतले म्हणून. हांगा पयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 70, 80, 100 जाल्यार आसतले मागीर. आनी ह्यो आमी कितें सांगलां की दीस इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. आनी हेंय दाखयलां एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें एका कॉन्सेन्शियस BLOन रिजेक्ट केली नांवां. ही जी पळय लुटूंक सोदताले भितर इलेक्शन हितून वोटर लिस्टान, ती रिजेक्टूय केली आहा. सो हांव म्हणिना बरें आहा BLO, बरे मामलेदार आसा हू आर AEROs इन द प्रोसेस. पूण कांय लोकांचेर डावट येता आनी एक आमी फायनली डिसिजन घेतलां सगळ्या लोकांनी की आमी एक टेस्ट केस म्हणून खंयचे तरी एका मामलेदाराक एज अ AERO घरात हाडपाक जाय, भितर उडोवपाक जाय, ते BLOनी भितर उडोवपाक जाय. आनी जागृत जर लोक रावले ते भितर पडूंक शकता, तांकां जेलीन धाडपाचो टायम येयला. खंयच्या तरी एका ऑफिसराक धाडचो पडटलो, इवन डेप्युटी कलेक्टर रँकाच्या ऑफिसराक धाडचो पडटलो, तांचो रोल इन्व्हेस्टिगेट करचो पडटलो हें कशें घडटा. कित्याक हे जे आतां रिजेक्ट जालां BLO रिजेक्ट केल्या पळय नांवां, ती कोणें तरी भरली न्हू नांवां, कोणें तरी अपलोड केली न्हू नांवां, आनी त्या मनशाक खबर आसली तो आपूण अपलोड करता तें फॉल्स डिक्लेरेशन म्हणून. सो हे आख्या गोंयांत जायना जावपाक ही जागृताय वाडोवपाक ही आज हांगा मिटींग आयोजीत केल्ली. आनी हांव समजता की आमी जाता ते भाशेन ह्या लोकां पर्यंत पावयल्ले आहा तुमच्या मिडियमांतल्यान. तुमकां देव बरें करूं. आनीक ही आमची जागृताय अशी चालू उरची, कित्याक प्रत्येक खेपेक लोक थकल्या. ही पळय कारस्थानां चल्ल्या, लोक थकल्या. कितले फावटी म्हणून कोर्टान वचपाचें. आतां सपनेश शेल्लेकर कितले फावटी म्हणून कोर्टान वचूंक शकता. आतां ताणें काल जें पिटिशन मारलां 100 crores लॉस म्हणून इंडियन एक्सप्रेसाचेर वाचलां. 100 crores सरकाराक लॉस केलें
एका खात्यान असले आम्ही केन्ना आयकूंकच ना. म्हणजे कोणाचो तरी फायदो केलो दिल्लीवाल्यांचो, बॅगां घेवन येता त्यांचो, आणि सरकाराचे तिजोरीक 100 कोटी लॉस केले. हे कित्याक घडटा? हे घडटा कित्याक तुमी अशें निवडून येता, वोटींग लोक अशें निवडून येता, हे वोटर लिस्ट वाडयता आणि तुम्ही निवडून येता आणि तुम्ही मागीर हे सगळे नाकाल्ली कारस्थानां करता. सो लोकांक हे कळपाक जाय. हेचे रूट कॉज म्हणटा ते हे इलेक्शनाचे वोटर लिस्ट वाडयले 8%, 7% सुद्दां वाडयले जाल्यार तो रिजल्ट सामको वेगळेच भशेन जातलो. तुमकां जाय तसो जावचो ना आणि गोंयकारांक हेजेर चूक पडचो. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, लास्ट इयर जेन्ना लोकसभाचे इलेक्शन वॉज टू बी हेल्ड, द प्रोसेस लोकसभाचे इलेक्शन टील दी असेंब्ली इलेक्शन्स, अराउंड 41 lakhs इट वॉज रिपोर्टेड 41 lakhs लोकांचे बी नांवां महाराष्ट्रात एनरोल केली. So Maharashtra is a neighboring state, no doubt about it. But in Goa also we have seen, during election time we have seen how trains भरून रेल्वे स्टेशनाचे लोकांक हांगा हाडटात आणि इलेक्शन जातरी पिकनीक करून तांकां धाडटात. देर ओनली फॉर द पर्पज इज इलेक्शन वोटर लिस्ट. ते गोंयकार आसनात, ते गोंयात आसनात, पूण जे हांचे कोण आसा पळय गॉडफादर्स ते तांचे एनरोल करतात, तांच्या बायलांचे, तांच्या भयण्याचे, तांच्या फॅमिलीचे नांव. आणि दुसरे म्हणटात ते मेनी ऑफ बोर्ड हॉस्पिटल तुम्ही पयलें आसतलें, जावं ते GMC जावं ते आमचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं ते नॉर्था जिल्लो जावं खंयची गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत तुम्ही पळयात 9 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आसता तेन्ना खंयच्या झारखंड जावं, ओडिसा जावं, आसाम जावं, महाराष्ट्र जावं, कर्नाटका साकून प्रेग्नंट बायलांनी हाडटात. डिलिव्हरी हांगा आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत करतात. नांव त्यांचे मागीर नांव हांगा बर्थ प्लेस म्हणून जातात आणि मागीर ते आपल्या गांवांत करतात. ते माल प्रॅक्टिसीस जे आसात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. खरेंच हो इनिशिएटीव जो एंटनी डिसिल्वान आयज घेतिल्लो आसा ताका आमी शाबासकी दितात आणि मानतात की आफ्टर दीस, आफ्टर स्वप्नेश बाब स्पीकिंग, we'll be carrying with the debate and discussion, it will go on and it's really healthy and a good issue. आमच्या करंट सिस्टमान खूपशे लूपहोल्स आसात. आता लूपहोल्स म्हटल्यार जर आमी सामान्य लोकांक सांगपाचो जर प्रयत्न केलो टू एक्सप्लेन दॅट, तांकां समजपाक जाय म्हणून, जाल्यार एक एग्जाम्पल दिवंक शकता. तो म्हटल्यार समजा आता आमी एक स्कूटर चलयता. आता स्कूटरान न्हू खूब सिस्टम्स आसता जे इंटरकनेक्टेड आसता. ते इंटरकनेक्टेड ड्रायव्ह म्हटल्यार तुमची रायड गाडी चलोवप सेफली जावपाक जाय, एफिशियंटली जावपाक जाय. आनी तुमी ज्या कारणाक लागून गाडी भायर काडला, समजा बाजारान वचपाक, तुमी बाजारात पावपाक जाय विथआउट एनी डॅमेज. तुमकां इंजरी जावपाक जायना, पडपाक जायना, धडपाक जायना. सो ही जी स्कूटर आहा ती मल्टिपल सिस्टमांचेर चलता. आता तुमी विचार करा, जर तुम्ही स्कूटर स्टार्ट मारपाक गेले आनी तुमकां थंयसर पेट्रोलाचो कांटो फूल दाखयता, 1 किलोमिटराचेर पावन गाडी बंद पडली. कित्याक जाली? सिस्टम फेलियर जालो. कित्याक तर तुमचो फ्यूल इंडिकेटर रॉंग दाखयता. हांगा व्हडलो डॅमेज जावना पूण गाडी बंद पडली. तेच जर तुमी गाडी घेवन गेल्यात आनी ब्रेकूच लागना, कितें जातलें? एक्सिडेंट जाता. तेका लागून सिस्टम मेंटेन करप, गरज पडल्यार ओव्हरहॉल करप हे गरजेचें आसता. सिमिलरली हे जे आमचे सरकार चलता दीज आर मल्टिपल सिस्टम. तितून आता इलेक्शनाची सिस्टम आनी कशें वोटर रेजिस्ट्रेशन, तितून लूपहोल्स कितें आहा, तितून माल प्रॅक्टिसीस कितें आहा ते समजपाक लागून आयचो हो सेशन आसलो. आमी अटेंड केलो कित्याक आमकांय शिकपाचें आहा. जर खंयचेय सिस्टम इम्प्रुवायज करतले किंवा रिपेर करतले, ट्रबल शूट करतले जाल्यार सिस्टम कशी फंक्शन जाता ते पयलीं कळपाक जाय. जशें आतां एल्वीस सरान एक्सप्लेन केला, आमच्या हिशोबान आतां 100 लोकांक तरी कळ्ळें आसतलें की सिस्टम कशी फंक्शन जाता, कशी डॅमेज जाता, इंटेन्शनली डॅमेज जाता आनी ती कशी लूपहोल प्लग करपाक जाय. हे लूपहोल जो पर्यंत प्लग जायना, सिस्टम ट्रबल शूट जायना, आमची गाडी पावला पावलाक बंद पडटली. टू एन एक्सटेंट एक्सिडेंट जावन आमकां व्हडली कितें हानी जावं शकता. म्हणून ही सिस्टम कशी फंक्शन जाता, कितें प्रॉब्लम आसता आनी ते कशें ट्रबल शूट करपाक जाय हे शिकप गरजेचें. म्हणून लोकांनी उलो मारता की हे सेशन जर आनीक खंयसर जाता जाल्यार लोकांनी पार्टिसिपेट करचें, समजून घेवचें. कित्याक निमाणें आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक हात रावपाक जाय.
आणि हांगासर जर सिस्टमा सारखी चलना जाल्यार एक्सिडेंट जायत रावतले, पावला पावलाक आमी वचोन थारात रावतले, लुकसाण आमकां विचार करता. लास्ट आमचे बाब जॉन नाजारे 2 मुद्द्याचेर उलोवपाक सोदता एंड देन वी फिनिश विथ द प्रेस कॉन्फरन्स. पळय, आमचो तुका खबर आसतली एडवोकेट मेहूद प्रजा हो ईव्हीएमाचेर एक झूज लढटा आख्खी कंट्रीक ईव्हीएम बंद करपाक. ताणें कितें केलें फाटीं, ताणें सीसीटीव्ही हे मागले, फुटेज मागली आनीक फॉर्म 17(6) पूण ताका सीसीटीव्ही फुटेज दिना आनी इलेक्टोरल रोलाची कॉपी दिना जाले. म्हणटकूच बाय प्रतिमान एक उल्लेख केलो की महाराष्ट्रान 41 लाख वोटर्स एड केले म्हणून. तुका एक सांगूंक सोदता, इन कॉन्ट्रास्ट टू दॅट 5 म्हयन्यांनी पळय ते 41 lakhs पळय वोटर्स महाराष्ट्रान एड जाल्ले. प्रिवियस 5 वर्सांत ओन्ली 31 lakhs वोटर्स एड जाल्ले. जरी तर 5 वर्सांत 31 lakhs महाराष्ट्र स्टेटीन एड जाल्ले जाल्यार 5 म्हयन्यांत 41 lakhs कशें जावंक शकता? इतले शूट जावंक शकना ते. म्हणटकूच हितून एका लागून न्हू डावट एक क्रिएट जाता, कितें तरी गडबड चल्ला, खंय तरी घोटाळा चल्ला. ताका लागून आमी शुरूट रावचे पडटले. आमचे शेजाऱ्याक आमचे नांवां फुडल्यान फाटल्यान कोणाक एड केल्या ते आमी सोदून काडून आमी हें करचें पडटलें. नाजाल्यार कित्याक आमची इकॉनॉमी आतां अनएम्प्लॉयमेंट पळय खंय पावला, हे सगळ्यांक पळय इश्यूज आहा ते अशेंच जातले आनी आमकां सोल्युशन कांयच काडूंक मेळचें ना. कित्याक अशें करून थोडे पॉलिटिशियन आहा पळय तेच इलेक्ट जावन येतले. लोकांच्या वोटिंगाचो व्हॅल्यू आसचोच ना. कित्याक अशें जरी तर वोटिंग जरी तर मॅनिप्युलेट जालें जाल्यार खंय तरी आमी वायट हेजेर वयतले. एकूच लास्ट महत्वाचें म्हणल्यार हे चड माल प्रॅक्टिसीस वोटर एड करपाचे लास्ट सप्लिमेंटरी येता तेन्ना जावंक शकता आनी मोठ्या प्रमाणात जावंक शकता. कित्याक लास्ट 1.5 म्हयनो आसतना पळय ती सप्लिमेंटरी येता ती सेपरेट येता, इलेक्टोरल मेन रोलाचेर येना, ताका एक सप्लिमेंट म्हणून येता आनी तेन्ना टायम आसना. तेन्ना कोण घेवन बसता? कोणूच घेवन बसना. आनी सडनली ते वोटिंगाच्या टायमार थोडे दीस आहा म्हणल्यार तो इलेक्टोरल सप्लिमेंट भायर सरता आनी तितून नांवां पयली जाल्यार बदलेचीच नांवां मेळटा. सो एवरी मोमेंट जागृताय आसची पडटली. हीच आमची आज मेसेज. देव बरें करूं. So now the employer will be here available for taking your